बालभवन फाटल्या 38 वर्सां सावन दर वर्सा गिमाच्या सुटयेन समर कॅम्प आयोजित करता। ह्या समर कॅम्पाक भुरग्यांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। अंदूय 5000 परस चड भुरग्यांनी समर कॅम्पात वांटो घेतला। पळयात बालभवनाच्या समर कॅम्पाचो हो खाशेलो रिपोर्ट। हे पळयात, कोण चित्र काडपाक गुल्ल आसा जाल्यार कोण पेटी वाजोवपाक, आनी हे पळयात, कंप्यूटर शिकपाक, चॅस, कॅरम खेळपाक भुरगीं कशी बिजी आसात ती। गिमाच्या सुटयेन भुरग्यांक कलेची आवड तयार करप तशेंच तांच्या आवडीक उर्बा दिवपाचें काम बालभवनाच्या समर कॅम्पांतल्यान जाता। हो समर कॅम्प आता विद्यार्थ्यांच्या सुटयेंतलो म्हत्वाचो भाग जाला। बालभवन हो समर कॅम्प भुरग्यांच्या आवडीचो कसो थारला ताची माहिती बालभवनाचे संचालक शशिकांत पुनाजी हांणी दिली। दर वर्सा म्हणजे एप्रिल मे जी गिमाळी सुटी जाली हे दर वर्सा पुराय गोंयभर म्हणजे आमची जी पणजी जें बालभवन केंद्र आसा तें धरून पुराय गोंयभर आमची 48 बालभवन केंद्रां आसा। 48 आनी पणजेचे धरून 49। ह्या 49 बालभवन केंद्रांनी आमी समर कॅम्प म्हणजे जो गिमाळी सुटी आसा त्या गिमाळी सुटयेचो भुरग्यांनी आनंद घेवचो म्हणून क्रिएटिव्ह परफॉर्मन्स म्हणजे तातूंत सादरीकरण कला म्हणजे हार्मोनियम आसतलें, तबला आसतलें, सिंगींग आसतलें, डान्स आसतलें, अशी सगळी जी कला आसा त्यो शिकोवपाचो एक ह्या वर्कशॉपा मदीं ह्या समर कॅम्पान आमचे काम करतात, मार्गदर्शक काम करतात। तशेंच आमचे कडेन क्रिएटिव्ह आर्ट आसा। आमचे कडेन क्रिएटिव्ह आर्टा भितर ड्रॉइंग, क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग जे मातीकाम आसा तें, क्ले मॉडलिंग, पेपर मॅशी, त्या शिवाय आमी स्पेशल वर्कशॉप म्हणजे बांबू क्राफ्ट, मागीर कोकोनट लीफ म्हणजे जे चुट्ट्यां पासून वेगवेगळे क्राफ्ट करतात तें, मागीर भुरग्यांक व्हेजिटेबल कार्विंग आसा, व्हेजिटेबल कार्विंगा सारखे वर्कशॉप, मागीर पेपर मॅशी आसा त्या लगाद्या पासून तशें वर्कशॉप, मागीर वॉटर कलर्सा बद्दल स्पेशल म्हणजे आमचे कडेन ड्रॉइंग आसाच पूण वॉटर कलर्स आनी मागीर मेहंदी अशे बरेच आनी मागीर टाय एंड डाय अशे वेगवेगळे वर्कशॉप्स आमी ह्या समर कॅम्पाक आयोजीत केल्यात। आनी ह्या समर कॅम्पाक आतां पर्यंत पणजेन आतां पर्यंत आयज पर्यंत सुमार 300 वयर भुरगीं आमचे कडेन एनरोल जाल्लीं आसा। आनी 300 परस त्या भायर आमचे कडेन जी केंद्रां आसात वेगवेगळ्या गांवांनी जी केंद्रां आसात ती मागीर सत्तरी आसतलीं, काणकोण आसतलीं, पेडण्यां आसतलीं, सगळी कडेन सांगें, केपें सगळी कडेन ह्या केंद्रांनी जे एनरोलमेंट जाला म्हणजे आयज 5 तारीख आनी ह्या एनरोलमेंटाक सरासरी सगळी कडेन 100 ते 150 भुरगीं एनरोल जाल्यात। म्हणजे सादारण आमचे कडेन 5 ते 6 हजार भुरगीं आतां पर्यंत ह्या 5 दिसांक एनरोल जाल्लीं आसात आनी मुखावयल्या 2 ते 5-6 दिसांक हो आंकडो 7-8 हजाराचेर वयतलो। बालमनाक योग्य आकार दिवपाक गरज आसता ती योग्य मार्गदर्शनाची। बालभवन केंद्र ही भूमिका फाटल्या सेगीत 38 वर्सां सावन तितक्याच उमेदीन वठयता। आयज ल्हान आशिल्ल्या कलामोगी भुरग्यांतल्यान फुडारात व्हड कलाकार साकारता। गोंय तशी कलाकारांची खाण अशें म्हणटात। ह्या कलेच्या खाणीत बालभवनाचोय कलाकारांक घडोवपाक तितलोच म्हत्वाचो वांटो आसा हे विशेष। नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।